अंदू वास्को सप्तकाची फेरी भरपाची तशेंच सप्तक प्लास्टीक मुक्त मनयतले ते खातीर नगरपालिका फेरीवाल्यांक पेपर बॅगाचें वांटप करतले अशें नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीजान सांगलें। शुक्रारा मोरगांव पालिका मंडळाची खास बसका जाली उपरांत तो उलयतालो। ह्या बसकेन वेगवेगळ्यो समिती वेंचून काडल्यो तशेंच उपाध्यक्ष पदार अमय चोडणकर हांची निवड जाली। सर डिस्कस केला तितून आमी सप्तक एक पाटी आमकां थिंग कमिटीन ग्रीन सिग्नल दिलेलें आहा। आमी सप्तका एक पाटी आमी फेरी घालपाची तयार आहा। आमी फेरी घातले आनी आमी सगळे कावन्सिलरान डिसिजन घेला, एमएनएस डिसिजन घेला की फेरी ही जावची आनी फेरी कोवीड प्रोटोकॉला अंडर जशें कोवीड प्रोटोकॉला अंडर जातली ही फेरी। ती कोवीड प्रोटोकॉल आमी फॉलोअप करतले, कितें SOP येतली ती आमी ती SOP गव्हर्मेंट SOP आमी फॉलोअप करतले हे सप्तकाक। आनी हे सप्तकाक आमी स्टॉलाचें आमी डिस्कस केलें। स्टॉलाची फी आमी हे पाटी कोविडा लागून 2 वर्सां कोवीड जालें आनी हे पाटी आमकां सप्तक देवा कृपेन मनोवपाक मेळटा आनी 2 वर्सां सप्तक जालो नासलो। हे पाटी आमकां दामोदराचेर जे आमी हो सप्तक मनयतात की बरे भाशेन जावचो म्हणून आमी फेरीचें स्टॉलाचे फी ही आमी सेम दवरल्या। गेले पाटी 1500 सेम हा फी एक स्टॉलाची 1500 मिटर पर मिटर 1500। मागीर आमी गार्बेज एक स्टॉलाचे गार्बेज कलेक्शन करतले आनी एक स्टॉलाक आमी गार्बेज फी 1000 लायतले। आनी आमी हे पाटी सप्तक प्लास्टीक फ्री करपाचें केलां। सगळ्यांक आमी पेपर बॅग आमी म्युनिसिपालिटीन वांटतले। आमकां दाबोली महिला मंडळान आमी तांकां रिक्वेस्ट करतले की तांचे कडेन पेपर बॅग आमी घेतले आनी आमी सगळ्यांक म्युनिसिपालिटीन डिस्ट्रिब्यूट करतले।